5 दीस आसा जो कॅम्पेनींग करपाक शकता लास्ट रात, कारण फाल्यां स उपरांत कॅम्पेनींग बंद जातलें. आमचे बरोबर आसा भाजपाचे उमेदवार पर्ये मतदारसंघाची डॉक्टर देविया राणे. मॅडम देव बरें करूं. एक म्हणजे पर्ये मतदारसंघ हो राणेंचो बेस्टन जाल्लो आसा इतले वर्सां, पूण तो काँग्रेस एंड राणेचो बेस्टन जाल्लो आसा. आतां हो भाजपाचेर हाडप हो टास्क सो दिसता तुमकां? ना, अजिबात ना. कित्याक हे सगळे लोक आमचे, सो आमचो जो संबंध आसा इतले वर्सांचो संबंध आसा. सो पयलीं आतां इतले वर्सां काँग्रेसीन आशिल्ले. विश्वजीतय बी वॉज अ मिनिस्टर विथ द काँग्रेस पार्टी. मागीर 5 years बॅक ही चेंज्ड टू द भारतीय जनता पार्टी and he won from Valpoi with a huge lead and majority. So ते same लोक changed because आमचो जो संबंध आसा लोकां बरोबर ते आमकां ट्रस्ट करतात. So it is not party symbol, it is आमकां ट्रस्ट करतात. दे नो की आमी भारतीय जनता पार्टीन आसा बिकॉज वी सी दॅट भारतीय जनता पार्टी रावन आमी विकास करपाक शकता. जो कितें विकास जाल्लो आसा वी सी, कित्याक दिल्ली जे सरकार आसा आमकां आमचे प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदीजी, तांचे सारके आमकां जे लिडर आसा, जे तांचे जे लिडरशीप आसा आमकां इतले मिन्स एक्चुअली वी आर व्हेरी प्राऊड. इट्स अ व्हेरी प्राऊड फिलींग. म्हाका तरी व्हेरी प्राऊड फिलींग दॅट म्हाका भारतीय जनता पार्टी कडल्यान टिकेट मेळ्ळ्या एंड दॅट आय एम अ BJP कॅन्डिडेट under the leadership of Modi ji. But तुमची selection is more because you are wife of Vishwajit Rane? I don't think so, because पार्टी जी आसा आमची ती सर्वे करता प्रत्येक सीट आणि ते पळयतात की हू इज अ विनेबल कॅन्डिडेट. बेश्टे कोणी कोणाची वायफ, कोणी कोणाचो हे म्हणून तशे आय डोंट थिंक दे सी दॅट एंड क्लेम घातिल्लो की आपल्याक टिकेट जाय म्हणून सर्वे करता आसतना? हांवें तसो केन्ना क्लेम घालूं ना, बट आय डीड शो माय इंट्रस्ट बिकॉज तांणी बिकॉज दे नो की आमी 70 भागान कोण काम करता. हांव आतां 15 वर्सां जालीं सिन्स विश्वजीत इज अ मिनिस्टर. आय बीन वर्कींग इन 70 बिहायंड द सीन्स. सो म्हजो कॉन्टॅक्ट आसा महिलां बरोबर, युथा बरोबर. जी महिला मंडळां बी स्थापन केल्या ती आमीच स्थापन केल्ली. आय वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन डुईंग दॅट एंड वर्कींग क्लोजली विथ द महिला मंडळ्स. सो आनी जे तांचे कितें प्रश्न आसा, जे युवाचे प्रश्न आसा, ती जेन्ना वेन आय टू गो फॉर एनी फंक्शन्स वॉट एवर, ती जेन्ना म्हजे कडेन मांडटा आनी आय फील आय नीड टू सॉल्व इट. इट मे बी लायक सार्वजनीक इशू आसूं न्ही तांचो, डेवलपमेंटल इशू नाल्यार तांचो रोजगारा बद्दल पर्सनल इशूज. आय फील म्हाका तर ते बरे पैकी सोडोवपाक जाय इन अ फास्टर वे, फास्टर मॅनर. आय नीड टू बी देअर इन द असेंब्ली. पॉलिटिक्स नाशिल्ले पयली, यू आर नेवर इनटू पॉलिटिक्स? No, so that's what, like 15 years since Vishwajit has become a MLA, I worked with him behind the scenes. Like I said, organizing this. Every election I have been campaigning for him, and otherwise also every functions, whatever I've been attending in 70. So though I was not actively, मतलब फुडें येवून आशिल्लें हांव actively, पण behind the scenes I was always there. You chose a constituency and ताचे उपरांत मातशे टसलशे दिसताले. युअर फादर इन लॉ प्रताप सिंग राणे जे हायेस्ट सर्विंग एवर MLA आसा, तांकां काँग्रेस टिकेट. मागीर अशें जालें की सून वर्सीस माव जातले. ते दॅट इज ऑल मिडिया हायप. ते सगळे मिडिया हायप. बिकॉज हांव फुडें सरलां कित्याक म्हजे सासरे दे डिडंट शो इंट्रस्ट इन कॉन्टेस्टींग. तेच म्हणटाले की खूब जालें, आय वॉन्ट टू रिटायर. आणि लायक इट्स टायरिंग 24/7 नाव विथ द न्यू जनरेशन यूथ. दे एक्सपेक्ट सो मच. खूब तांचे एक्सपेक्टेशन्स आसता. आणि ते म्हणपा लागले आय हॅव हॅड लायक इनफ ऑफ हें. आय वॉन्ट टू जस्ट रिलॅक्स नाव, एन्जॉय ट्रॅवल, एन्जॉय रीड, एन्जॉय माय प्रॉपर्टीज, हें तें. सो दे ओनली वॉन्टेड टू. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव फुडें सरलें की I was always doing this, but actively फुडें सरलें because I thought like this is my chance to be there and represent our people. So the clash नाशिल्ले तुमच्या मदीं? ना, not at all. मदीं आयले की तुम्ही
करता तांकांय रावपा जाय मागीर तांकां फाटी काडपा खातीर भोंवता. ना 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 ते सगळे न्ही सगळे people just media just creates I Creates. feel just creates all this. ओके Yeah, ते not आतां at all. सपोर्ट करता तुमकां. Oh yes, very much. सो तांची वोट बँक इज शिफ्टेड टू यू. Of course, because आता तुम्ही पळयला आसतलो आतां थोडेच वेळ पयलीं रॅली जाली, आतां मिटींग जाली, ताजे पयलीं मिटींग जाली. यू कॅन गो ऑन माय सोशल मिडिया आनी चॅक, यू कॅन फॉलो. प्रतिसाद जो मेळ्ळा इट्स लायक अनबिलिवेबल म्हणटा तसो. विथ गॉड्स ग्रेस एवरीबडी इज देर फॉर मी. द यूथ, आमचे महिला सगळी ज्येश्ठ सगळे आसा बरोबर. आनी दे आर लायक गिवींग मी लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स. आनी विश्वास जो आसा तांकां आनी आशा आसा की कितें तरी चेंज जातली, कितें तरी करतलें हांव तांचे खातीर. तुमचेर एक आरोप जावपाक शकता की इतले वर्सां जो मतदारसंघ काँग्रेसी कडेन दवरलो तो तुमी काडून आतां काँग्रेसींतल्यान भाजपा कडेन व्हरपाक ट्राय मारता. सो खंय तरी काँग्रेस बॅशन तुमी म्हणजे जे तुमच्या सासऱ्यांच्या काळजाक लागीं आशिल्ले ते तुमी आतां भाजपा कडेन व्हरपाक सोदता. आरोप म्हणल्यार द थिंग इज दॅट बिकॉज म्हजे सासरे डिडंट वॉन्ट टू फायट अ इलेक्शन again, and he said, he wants to retire from